Nam Prabhuji. Hare Krishna, over to you. Hare Krishna. Audio, video सकड़ा नो समझे? वही Prabhuji, समझ. Hare Krishna. Okay. Yes. Hare Krishna. हम राजन सुपुर संगम का कार्यक्रम शुरू करें. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशस्वामिनिधि नामिने नमस्ते आचार्य पदाय निराय कृपदायिने गौरकथाधमदाय नगरविग्रहाचारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधरणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण वै चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఇక్కడ ఉపస్థిత ఇక్కడ భక్తవృందాగ ನಿಮಗೆ ಸಾದರ ಪ್ರಣಾಮ. maka ದಿವ್ಯ ಅವಸರದಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇ ಪರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸಂವಹಿತ ದಿವ್ಯ ಅವಸರ maka ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ದಿವನು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರುವಿದ್ರ ಚರಣ ಪ್ರಭುನಿಗ ತಿಂಗಳ ಟೀಮಾಗ ಈಗ ಆಭಾರು ಪ್ರಕಟ करता आणि तांका धन्यवाद दिता. हे विषयो आयचे विषयो सगळ्यांक गोत आसा जालें गौर पौर्णिमा म्हणून सांगता. गौर पौर्णिमा कसं जालें प्राधान्य विष्णू श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुजान ಆಗಮನ ದಿನಲ್ಲ ಶುಭ ದಿವಸ. ಸರ್ವ ಮಂಗಳ शुभ दिन आता आजी इत म्हळ्यार हे शुभ दिनांतो सकाळांक ह्या मंगळ आशंसा सर्व मंगळ आशंसा सर्व मंगळ कामना आशा करतात. हे विषयो चैतन्य महाप्रभू विषय लोया म्हळ्यार इतले व्हड भक्तीचे परमाकाष्ठेला पाविल्ल्या भक्त जावन येवन आमकां सगळे उपदेश दिवन आमकां उद्धार करूंक आयिल्ले ते म्हाका अवताराक तांचे विशय उलोवच्याक म्हाका योग्य दस म्हणून म्हाका संशय जाल्यार मुरलीधरचरण प्रभू म्हण केसले म्हाका भक्तांक गेले शुद्ध भक्तांक गेले अनुग्रह तेद मी गेले शक्ती धैर्य
तशी तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका अनुग्रह करता जाल्यार मात्र हे विशय सगळो उलोवचें जाता. म्हाका वेगळे कसल्यांची योग्य ना हे कार्य उलोवच्याक हे विशयार. चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कोण? महावदान्य करुणावतार. आता माताजीनं सांगून दिलें सगळं कार्य. तशी करुणावतार, छन्नावतार. छन्ना म्हळ्यार गुप्तावतार. म्हळ्यार श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभू भक्तालय वेशात आयलो जाल्यार कृष्ण म्हणून एडमीट करचें ना. कळ्ळें? एडमीट करून ना. ओ कृष्ण म्हणाले हे हे म्हाका देव म्हणून काजी हांव भक्त म्हणून सांगता. कळ्ळें? तशी ते निमती छन्नावतार गुप्तावतार म्हणटात. कळ्ळें? तशी गुप्तावतार छन्नावतार मागीर नाम दान करचो, कलियुग धर्म आनी हरिनाम संगीत. हरिनाम संकीर्तन ताजे पिता आनी ताजे पालक आनी ताजे प्रचारक. ताजे प्रचारक अशें आशिल्लें श्री चैतन्य महाप्रभूले शुभ आगमन दिवस आज. तांगेले चैतन्य वृंदावन दास ठाकुराले भागवत अंतु एका त्यांनी बुक बरयलें वृंदावन ठाकुराले चैतन्य भागवत म्हणून सांगून. तेच्या फस्ट श्लोक सांगता म्हळ्यार मंगलाचरण करून सांगता म्हळ्यार हे पॉयंट्स पुराय कवर कोण आसता. हांव आतां सांगिल्लें पुराय कवर कोण आसता ते म्हळ्यार भाई इश्ट बरी सुंदर जें आसलें एक श्लोक तो. कळ्ळें? कसं तें अजानलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायदाक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियगुरो करुणावतारो. अत्यंत मनोहर जनाचो एक सुंदर श्लोक यो मंगलाचरण. हे श्लोक यांत पुराय हें सांगिल्लें हांव डिटेल ते श्लोक पुरो सांगून लास्ट एक क्लासान पुरो सांगिल्लें आसता. ते पुरो सांगिल्लें आसता. तेंची आतां तें पुराय सांगना हांव तें तुमकां सगळ्या मनाक जेल्लें म्हणून म्हाका दिसता. कळ्ळें? अंत म्हळ्यार आमगेले गुरु महाराजान आज एक संदेश पडटले, एक मेसेज पडटले. तांतू सांगिल्लें कसं म्हळ्यार आयचे दिवस सार शिरोमणी अवतारांक सार शिरोमणी होता चैतन्य महाप्रभू. तागेले आयचे दिवस म्हळ्यार महाशुभकर जावन अशे दिवस. ते सगळ्यांनी सगळ्यांक आशंस दिवन सगळ्यांक ग्रिटिंग्स दिवन आमगे गुरु महाराजान मेसेज पडटले. तांचो सार शिरोमणी म्हणून. एवढे थंय जन्म जाल्लो जे अवतार जावन आयिल्लो नवद्वीपान मायापूर धामान. शकवर्ष 1407 ते येसान फल्गुण मास म्हळ्यार आज अबाउट 538 years जाले. 538 years जाले. तितले मात जाला. कळ्ळें? एक 3-5 एक जनरेशन म्हणून सांगूया ताजे फुडें आशिल्लें. आतां लागीं म्हणून सांगूया आयिल्लो. कळ्ळें? फल्गुण म्हयनो फल्गुण पूर्णिमा दिवस तिथी. कळ्ळें? हे तिथी हांगा प्रकट जावन आयलो. कळ्ळें? भूलोकांत माता कोण? सची देवी. फुडल्या जन्मांत ती कोण आशिल्ली? यशोदामाय. कळ्ळें? पिता जगन्नाथ मिश्रा. पूण कोण आशिल्लो तो फुडल्या जन्मांत? तो नंद महाराज जावन आशिल्लो. कळ्ळें? तशी चैतन्य महाप्रभूले ते जीवचरित्र ते आमकां मुख्य जावन 4 ग्रंथांत उल्लेख केल्लो आसा. फस्ट खंयचे म्हळ्यार मुरारी गुप्ताले श्री चैतन्य चरितामृत.
आणि दोन्हीचे लोचन दास ठाकूराले चैतन्य मंगळ म्हणून बुक. मागीर तिन्हीचे वृंदावन दास ठाकूराले चैतन्य भागवत. आणि चारीचे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामीले श्री चैतन्य चरितामृत. अंतु चारी ग्रंथांतू हे मुख्य जानु प्रधान जानु आम्ही सगळे रेफर करचे बुक हे श्री चैतन्य चरितामृत. ते चैतन्य चरितामृताक इतले 11,519 श्लोक असतात. पण 62 अध्याय चॅप्टर्स असतात. 3 सेक्शन्स असतात. 3 विभाग जाणस. आदि लीला, मध्य लीला, अंधी लीला आमचं. अगर 53 निंगड धर्मशास्त्रांतू सुगून आशिल्ले 1851 श्लोक यांतो आमकां कोटगून मेळटा. तशेंच बूक दिये हे बूक सगळ्या बदलारी आमकां कसं मेळटा, कसं जाता कळवा. एका भक्तान महाभक्तान सांगिल्लें आसा, तांगेलें नांव कसं म्हळ्यार हिज होलिनेस त्रिदंडी भिक्षू श्रीधर स्वामी महाराज त्यांनी सांगिल्लें आसा. हे बूक कसं कडेन वाची ताका ताजे उद्देश कसो ताच्या ताका 4 इन्ग्रीडियंट सांगिल्ले आसता. म्हळ्यार आध्यात्मिक ज्ञानाचे म्हळ्यार ज्ञान नाल्यार आमकां कृष्णावबोधांतू आमकां मुखार सोडूंक जालें कळवा. ताका 4 इन्ग्रीडियंट सांगिल्ले आसता. आमी मनाक म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें बुक्स आर द बेसीस. बुक्स आर द बेसीस म्हळ्यार बुक्स आतां ताजे आधार म्हळ्यार कृष्णावबोधाचे आधारू बुक्स म्हणून सांगिल्लें. म्हळ्यार बुक्स सांगिल्लें बुक्स मात्र बुक्स आमकां सुमार आमी रेफर कळवा. ते बुक्स मागीर कसं जालें प्युरिटी इज द फोर्स. प्युरिटी इज द फोर्स. परिशुद्धी एज द शक्ती कळवा. आणि प्रीचिंग इज द एसेन्स म्हळ्यार मूलतत्व. प्रचार ताजें मूलतत्व. युटिलिटी इज द प्रिंसिपल म्हळ्यार प्रयोजन ते ताजें मौलिक कारण. म्हळ्यार युटिलिटी प्रयोजन लाभ लाभ नप नप मुनाप नातेले कोणी कसलें बिझनेस करता कांय बिझनेस करचें ना कळवा. बिझनेस ताजें प्रयोजन कसं जालें. प्रयोजन कसं जालें आमकां कृष्ण भक्ती म्हणून कृष्ण प्रेम आमकां साध्य करता. हे कृष्ण प्रेम साध्य करता. कृष्ण प्रेम कसं लागा आमी गोईंग बॅक होम बॅक टू गॉड हेड. तेच आमगेले जीव लक्ष्य कळवा. ते लक्ष्य प्राप्तीक आमी हे 4 इन्ग्रीडियंट्स हे बुक्स पुराय आमी वचूंक आनी महाराजान सांगला म्हणजे कळवा. तशें आदि लिहिल्यांतू ते विभागांतू चैतन्य महाप्रभुले जन्मदोर न्हू संन्यास जाय आशिल्ले लिलाचे उल्लेख केल्लो कळवा. तांतू सकून आमकां चैतन्य महाप्रभुले आगमन उद्देश रहस्य कारण कसं म्हणून सांगिल्लें कळवा. तुमगेले जन्मदिवस दवर लीला हांवें जो ते सांगूचे ना. म्हळ्यार आमी सांगचें कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभुचें रहस्य कसं जालें. चैतन्य महाप्रभू हे आगमनाचें रहस्य कसं जालें. कसं लागा अवतार जेन्ना येयलो कसं जालें कसं ताजे उद्देश कसो जालें ते एक रहस्य ज्ञान तें कळवा. रहस्य ज्ञान तांतू सांगिल्लें आसा. तांतू 3 बाह्य कारण म्हळ्यार एक्सटर्नल आनी 3 आंतरिक कारण इंटरनल कॉसेस रिजन फॉर हिज अवतार म्हणून सांगिल्लें आसा कळवा. एक रहस्य म्हणून सांगिल्लें आसा. रहस्य म्हळ्यार कसं जाता गुप्त रहस्य सिक्रेट म्हणून सांगल्यार कसं जाल्यार आमी मीन करता म्हळ्यार ते सार्वजनीक जें आशिल्लें एक ज्ञान न्हय तें सगळ्यांक कळना. आनी हांगा ते मात न्हय ताजे अर्थ हांगा म्हळ्यार आमी ते कितले बदलारी कितले आमी आयकले जाल्यारी ताजे अर्थ नाल्यार ताजे उद्देश कसो म्हणून आमकां मनाक बुजवचें ना. तेणी ताका रहस्य म्हणटा ताका रहस्य ज्ञान म्हणून कळवा. हांव भागवतांतू भगवद्गीतेंतू 9वे अध्याय 81 श्लोकांत सांगिल्लें आसा कळ्ळें. इदं तु मे मुख्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसकिलं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. ताजे आमकां सांगिल्लें थंय सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार कृष्ण भगवद्गीतेंतू
4 डिग्री ऑफ रहस्य संगीत असतं. गुह्यम ज्ञानशील एक गुह्यम गुह्यतमम नाही गुह्यतरम गुह्यतमम सर्व गुह्यतमम कळवा सर्व गुह्यतमम कळवा सर्व गुह्य म्हणजे सगळ्यांना गुट्टू 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 गुट्टांगुट्टू म्हणून सांगला म्हणे गुट्टांगुट्टू ज्ञानशील एक कार्यता रगस्यता आता ये चैतन्य आगमन रगस्य कळवा संगीत ताजे उद्देश कसला आहे उद्देश कसं मला सांगलाय उद्देश ज्याला आम्ही केला त्याचे फळ कसं आहे आणि तू कृष्ण सांगतो ते कसं आहे यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात अशुभ मसला अशुभ जे असे हे लोक म्हणजे भौतिक लोक हे संसारू अशुभ म्हणून सांगता म्हणजे हांगा बऱ्याच असे कष्ट असं आमकां दुःख दुःख सागर हे संसारान सांगता तांचुकून आमकां मुक्ती मेळूंक जाता हे ज्ञान अधिप्रधान ज्ञान आशिल्लें सांगता तशी अधिप्रधान ज्ञान आशिल्लें रहस्य गुप्तार ज्ञान आशिल्लें गुप्तार गुप्त ज्ञान आशिल्लें गुह्यतमम सर्व गुह्यतमम ज्ञान आशिल्लें हे रहस्य आता तुमकां सांगू वता म्हळ्यार हे बरी संक्षिप्त करून आमकां तुमचे लागी तुमगे समक्ष प्रस्तुत करूं वता कळवा हे ज्ञान ऐकयाची काणी द्वापर युगांतू प्राकट्य जाल्लो पण स्वयं कृष्णाले जागबले स्वयं प्राकट्य जाल्लो स्वयं कृष्णाले तिरोधन नंतरी कृष्णाले म्हणून ऐले चिंता कसले म्हणून आता सांगता नित्य गोलोक धामांतू कृष्ण नित्य अधींद्रिय लीला अथवा अप्रकट लीला आस्वादन करता ब्रह्माले एक दिवस आणतो एक दिवस आरी कृष्ण हे भौतिक लोकांतू अवतार जावन येता कसला येता प्रकट लीला म्हणजे प्रकट लीला म्हणजे मॅनिफेस्टेड लीला प्रकट लीला करून वैवस्वत मन्वंतरांतू द्वापर युगाचे 28th युग चक्रांतू कृष्ण भगवंतु संपूर्ण परिजन समेत ये धरतींतू स्वयं प्रकट जाला कई प्रकट जाला प्रदेशामान कई भक्तांगेले भक्तीक अधीन जावन जीवन काढ मागीर 4 तरांचे भक्ती रस आस्वादन केले कसलते दास्य साख्य वात्सल्य आनी माधुर्य तशी मस्त काळ दिव्य लोक दिव्य प्रेम अनुभव करतरी कृष्ण थंयसून तिरोधान जालो तशी कृष्ण लोकांतू पावतरी कृष्णान अशी आलोचना केली हे संसार जनाक दीर्घकाल व्रजवासीन प्रकट केल्लावरी प्रेम भक्ती सकून हाव वंचित केले हे जनाक शास्त्र विधी प्रकार मात्र मिगेले आराधना त्यांनी केले मिगेले ऐश्वर्य पळून त्यांनी मिगेले पूजा आणि मिगेले दर्शन पुराय केले तशें हे ऐश्वर्य रहित म्हळ्यार ऐश्वर्य पूरित जें आशिल्लें भक्ती म्हाका इश्ट न्हय ब्रजवासी गेले शुद्ध प्रेम भक्ती वांची आता हाव वैदिक भक्ती असना वैदिक भक्तीने वैकुंठदाय तांकां पावयता तशी 4 तरांचे मुक्ती तांकां पावयता कसले सार्ष्य सारूप्य सालोक्य आनी सामिप्य जाल्यार आता हाव युग धर्म अथवा या नाम संकीर्तन प्रारंभ करून आनंद अतिरेक अंतू 4 तरांचे रस कळवा तांकां हाव पान करून तांकां तनान चेत पडा म्हणून सांगता अशी आलोचना केल्या हाव एक भक्ताले वेश स्वीकार करून परम प्रेम भक्ती स्वयं आचरण करून तांकां शिक्षण दिता पळय मेगेले
भक्तांगेले ಒಟ್ಟು ಹಾವ भुईंतू प्राकटी जावन अद्भुत लीला करता पडावा. मागीर तशी आलोचना करून हे कलियुगाचे आरंभारी विष्णू नवद्वीपारी श्री चैतन्य जावन अवतार जालो. जय श्री गौरांगा, श्री गौरांगा, जय श्री गौरांग. कृष्णाले अंशावतार तांकां आनी धर्म स्थापन करूंक म्हणजे कृष्णाले अंशावतारांक युग धर्म स्थापन करूंक जाता. जाल्यार कृष्णाक मात्र व्रज प्रेम धन सम्मान करूंक जावचे. लोकेरे गोलवकेरे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर सांगता. विषय ಅವನಿ ಸಮೂಹತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ कसले म्हण आशिल्लें ताजे रहस्य अवतार त्यावनी विचारशिल्लें रहस्य कारण कसले तातूंत बाह्य कारण कसले. कृष्ण भगवान जाले चैतन्य महाप्रभुजावन शिरस प्राकट्य श्रीमद भागवतम मागीर महाभारत पुराणादी धर्मग्रंथांतू भविष्यवाणी केलेलो आसा. चैतन्य महाप्रभुले महात्म्य तांगेले असाधारण कृत्य म्हळ्यार लीलांतू आमकां देखूंक जाता. शुद्ध भक्तांक हे उगीचे मनाक करूंक जाता म्हळ्यार तांकां देखूंक जाता. नामकरण संस्कार करचे वेळार गार्गमुनीन सांगिल्लें आसा. द्वापर युगांतू कृष्णाले रंग कसले काळे ब्लॅक, सत्ययुगांतू गोरे व्हाईट, त्रेतायुगांत जाल्यार रक्तवर्ण रेड म्हणून सांगिल्लें आसा. करभाजन मुनीने श्री प्रवचन केलेलं आसा. कलियुगांत कृष्ण चैतन्य जावन प्रकट जातलो. तांकां अंगवर्ण पीत जावन आसतले आनी सहगाचारी आनी तांगेले पार्षद तांगेले ಒಟ್ಟು कृष्ण नाम सदा कीर्तन करून अशें नामतलो. भागवतांतू बरी स्पश्ट जावन सांगिल्लें आसा. कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी नाम कीर्तक तांणी बुद्धीशीलता म्हणून सांगिल्लें आसा. यत्नांतू सर्वश्रेष्ठ जावन यत्न खंयचे नाम यत्न. विष्णू सहस्रनामांतू स्तोत्रांतू सांगिल्लें आसा. चैतन्य प्रभू सुवर्णवर्णारी एक गृहस्थ जावन प्रकट जातलो. मागीर संन्यास स्वीकार करून मायावतींक शब्द करतलो म्हणून हातूंत सांगिल्लें आसा. मागीर अद्वैताचार्य चैतन्य प्रभुले महाप्रभुले आविर्भाव ताजे फुडेची धरतींत आयलो आयलो प्रकट जालो. जेन कृष्ण भक्ती जावन पाप पुण्य करून भौतिक सुख भोगांतू आसक्त जाल्लेले पळोवन अद्वैताक तांचे वयरी दय आयले. हांकां हे नास्तिकांक उद्धार करचे कशी म्हणून अशी आलोचना केले. अखेरी एक तीर्मान लायलो. कसो म्हळ्यार पावलो कसो म्हळ्यार हे कलियुग जनांक उद्धार करूंक कृष्णाक शिवाय विंगड कोणाकय जायना. कळ्ळें. हरिनाम जप शिवाय हे कलियुगांतू विंगड खंयचेय धर्म ना. कळ्ळें. अशी स्वयं कृष्ण एक भक्ताले वेसारी प्रकट जावन भक्ती प्रचार केल्यारी आनी तांकां आनी हांगा सगळ्यांक मुक्त करूंक जाता. तशी मुक्त करूंक जावच्या पुरो म्हणून अशी आलोचना केली. अशी लेखून अद्वैत आचार्यान कसं केलें तुळसी दळ गंगाजल इत्यादी अर्पण करून कृष्णाले प्रचंड आराधना सुरू केली. अद्वैत अद्वैताले ये अत्यंत रुष अति कठीण आराधना पळोवन कृष्ण चैतन्य महाप्रभू जावन प्रत्यक्ष जालो. तशें आशिल्लें तीन बाह्य कारणां निमित्ती कृष्ण चैतन्य देव जावन रुपारी प्रकट जालो. कसलें तें तीन कार्य तीन पॉइंट्स कसलें कलियुग धर्म अथवा हरिनाम प्रचारण शुभारंभ करूंक एक कारण ऐलाज कारण. दोन्ही कारण कसं प्रेम भक्ती अथवा व्रज प्रेम प्रदान करूंक.
तिनी च कलियुग जनांक उद्धार करूंक अथवा अद्वैत आचार्याला कठिण प्रार्थना सफल करूंक ये आता 3 भाषिकांचे रहस्य कारण ते अवतारा पुढे 3 आंतरिक कारणांनी मागीर आता सांगू होता अरे अवताराचे पुढे आशिल्ले कृष्णाले चिंता कसं म्हणून आता सांगता वा कृष्णाले अवतार ताजे ಒಟ್ಟುಂಚಿ ಲೀಲಾವತಾರ आणि युगावतार मन्यंतर अवतार येता बरी प्रेमरस माधुर्य आस्वादन करचे वेळार आणि रागभक्ती प्रचार करचे वेळार असुरवध करून काही विष्णू सानिध्य कृष्णाला भितरी असता अवतारा पुढे कृष्णानं इशी लेखल्याची चिंता केले बहुमानारी आशिल्ले भक्तीनी हांव संतुष्ट न्ही तसले भक्ती तसले दुर्बल आनी क्रमाय आशिल्लो जाल्यार कोण पळय म्हाका प्रेम भक्तीरी मोगारी प्रितीरी म्हाका पूत सखा प्रेमी अशें म्हणून लेखून तागेले समान हाव तांगेले खालत हाव म्हणून लेखून व्यवहार करतना ते करचे कोण पळय ते भक्ताले दासू आता हाव कळवा हाव दुर्बळ म्हणून लेखून मी मान कसं केलें म्हाका बंदून गेल्ले पोषण करता रक्षण करता अशें पुरा केलें मी गेले फ्रेंड्सच न्हय फ्रेंड्सान मी गेले फटी मतारी सगळें खेळू सोर केलं कळवा कितें म्हळ्यार तांणी लेखले मिगेले समानता त्यांनी म्हण कळवा मिगेले समानता त्यांनी म्हण लेखून कळवा मिगेले पटराणी कसं करता जी म्हाका अधिक्षेप करता स्वता म्हाका कळवा मागीर गोपी जन कसं करता जी तांणी मिगेले जारीड जावन परामर जावन जाता मागीर यशस्वीले परिशुद्ध भक्तां गेले ಒಟ್ಟು हाव अवतरण जावन येवन वजवासी गेले ये परिशुद्ध भक्ती अथवा तांकां श्रवण करून तांकां जनाक राग भक्तीनी आराधना करयतलो तांणी मिगेले आराधना करतलींची तशी पुराय लेखलें कृष्णा तशी प्रेमरस आस्वादन आनी रागभक्ती प्रचार आणि मध्य मध्य असुर नाशना ताजी खातीर कृष्ण अवतार जावन आयिल्लो आनी श्रीमती राधा राणीले अतुल्य आशिल्ले अनपॅरल्ड ते अवस्था ते पोसिशन कसं म्हणून आमकां कळया कृष्ण आणि राधा एकेची म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार चैतन्य भागवतान सांगिल्लें आसा श्रीकृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाकी अन्य म्हळ्यार कृष्ण आनी राधा एकेची विंगड न्हय तांणी एकेची म्हणून जाल्यार तांणी विंगड दोनी व्यक्ती जावन आमकां शाश्वत दर्शन दिताची कसो ताचो उद्देश कसो कितें तांणी शिकयलें तांगेले दिव्य प्रेम परस्पर विनिमय करून कळवा श्री राधा राणी राधिका परम आस्वादना पात्र आसा ती जाल्यार श्रीकृष्ण परम आस्वादक राधा कृष्णाले स्वरूप शक्ती अದ हाजिनी शक्ती परिशुद्ध भक्त जन चारि मौलिक रसांतू कृष्ण सेवा करतात कसं दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य तंगेले स्थलारी तांणी लेखता कसं म्हळ्यार कसं म्हणल्यार हाव आता मिग्गेल रसद उत्कृष्ट म्हणून कळवा अय रसद उत्कृष्ट म्हणून लेखतात जाल्यार माधुरी रसद तंतू समुत्कृष्ट जावन आशिल्ले रस म्हणून सांगिल्लें आसा माधुरी रस दोन्ही प्रकार आसा एक म्हळ्यार एक रस स्वकीय म्हळ्यार विवाहित प्रेमबंध म्हळ्यार वाटी कोण आशिल्ले प्रेमबंध म्हळ्यार त्यांत आशिल्ले प्रेम म्हळ्यार ताका एक्झाम्पल दिलेलें कसं म्हळ्यार द्वारका कृष्णाले पटराण्यो तांतले ते प्रेम सांगिल्लें दोन्ही कसं म्हळ्यार परकीय जारणी परामर जावन आशिल्ले अविवाहित प्रेम म्हणून सांगता ताका ते संबंध एक्झाम्पल ब्रजगोपी तांगेले प्रेम
मगर अंतु पराकीय रस स्वकीय रसाकी परमश्रेष्ठ संगिरस ये राधाराणीले हृदय भितरी अनुभव जवचे अत्यधिक रूक्ष आणि पराकाष्ठा प्रेम अतदे विशेषले अत्यधिक परिशुद्ध आणि परिपक्व प्रेमದ ರಾಧಾರಾಣಿಗ ಕೃಷ್ಣವಾಗಿ ಅಚ್ಚಿದ ಪ್ರೇಮ तसे कृष्ण सचिदानंद विग्रह म्हणून सांगितलं सत्य म्हणाले कसं नाही संधिनी शक्ती चित्त म्हणाले संवित ज्ञानशक्ती आनंद म्हणाले हळादिनी शक्ती सत्शक्ती ही आसो known as शुद्ध शक्ती सत्व म्हणून सांगितलं कृष्णाले आनु अम्मा धाम घर तंगले बेडिंग मग आसन ये पूरा ये शक्तीचे रूपांतर म्हणून सांगितलं चित्त म्हणारे कृष्णजी कृष्णದ परम दिव्योत्तम पुरुष म्हणून सांगितले ज्ञान नॉलेज तक्कत चित्त म्हणजे चित्त शक्ती आदी शक्तीचे एसेन्स सत्ता अದೇ ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ವಾ ते प्रेम सारांश कसले भाव भावाचे ओढದ महाभाव कळवा राधाराणी महाभावाचे मूर्तिमत भाव म्हणून सांगितलं कृष्णाला पटराणी तंगेला मध्य राधाराणी कृष्णजोल म्हणून सांगितलं मणिमुक्कड होती तिगेला देहेंद्रिय आणि मनोबुद्धी कृष्ण प्रेमांतू बुड्डूनस केन्ना कृष्ण लीला अंतू अच्छी सहकारिणी ती सहकारिणी म्हणजे कॉपरेट करना कृष्ण म्हणजे कृष्ण लीला या लीला जावके राधाराणी जावका म्हणून प्रत्यक्ष भाव या वैकुंठ लक्ष्म्यो तिगेला भागिक भावत म्हणून सांगितलं सर भागी ज्या असेल प्रत्यक्ष भावत वैकुंठ लक्ष्म्यो द्वारका राणी कोण तिगेला प्रतिफलन मात्र म्हणून सांगितलं व्रजगोपिया तिगेला प्रत्यक्ष विस्तरण म्हणून सांगितलं कळवा ती कृष्णाले संपूर्ण शक्ती म्हणून राधाराणी कृष्ण संपूर्ण शक्तिमान कळवा ती कृष्णाले संपूर्ण शक्ती राधाराणी कस्तुरीने कस्तुरी आणि कस्तुरीच्या कस्तुरी मानस ना तसे म्हणके कळवा अग्नीने अग्नी ताप तसे म्हणके कळवा आता आणि कृष्ण राधाराणीला ते पोसिशन आता सांगितलं आणि कृष्णाला ते सच्चिदानंद भाव अंतो सांगितलं चैतन्य प्रभूला आगमन कारण त्याचे मुख्य कारण कसं म्हणून आता आणि याचा भितर असेल तर आंतरिक ज्ञान असेल कारण संग होता अक्का आंतरिक ज्ञान कारण म्हणून सांगितलं सर ये तीन प्रकार असं काही तीन प्रकार असेल याचा त्याचा सांगू विष्णू सर्व रसांचे अधिकारी म्हणून सांगितलं मधुराधिपती म्हणून सांगितलं मधुराधिपते अखिलम मधुरम ऐकलं असं तुम्हाला पण सगळं मधुरम होतं कृष्णा सगळं अखिलम मधुरम कळवा तशी ಜನರಿ ತಕ್ಕ ಅಪೂರಿತ ಜಾನಸಿಲ್ಲ म्हणजे अनफुलफिल्ड ಜಾನಸಿಲ್ಲ तीन अभिलाषाशिಲ್ಲ आग्रहशिಲ್ಲ हे सफल करूंक चैतन्य महाप्रभू आगमन जल्लो त्याचे रकस्य कारण ते कसं म्हणून आता सांगूया फर्स्ट कारण कसं म्हणाले फर्स्ट कारण राधिका प्रेमाचे माहात्म्य मनान करूंक आशिल्ले ते आशा कृष्णाकडे राधिका प्रेमाचे माहात्म्य कसं मनान करूंक कृष्णाने चिंता केले सर्वरस मधुराचे आदि कारण हाव जलरी राधिका प्रेम मक्का पिश करता म्हणून सांगितलं कळवा ती गेल्या मोगा मुकारी डान्स करचे एक डान्सर मात्र हाव ती गेल्या प्रेम शक्ती कसं म्हणून मक्का करतना तिने मक्का मोग करतना मक्का मिळचे ते आनंदाचे 10 कोटी म्हणटाणी आनंद ती अनुभव करता ते वड्डून येताची जलरी तिक कसं तर आशिले अहंदना प्राईड कळवा अहंगार तिका बाद जायना तेच दिसची कळवा तेजो ती गेले परिशुद्ध प्रेम भक्ती त्याची वैरी कसले ना श्रेष्ठ
प्रेम भक्तीचे आश्रय दी जाल्यार हांव ताजे विशय मात्र विशयानंद मात्र हांव भोगचे परमश्रेष्ठ आश्रयानंद म्हाका मेळतना ते निमती ते आनंद अनुभव करता म्हणून मुगे तीव्र जानूसी इच्छा कळवा हें एक कारण कृष्णाले दोनी कारण कसं कृष्णाला स्ವಂತ माधुर्य अनुभव करूंक आशिल्लें इच्छा कृष्णा स्ವಂತ माधुर्य अनुभव करूंक आशिल्ली इच्छा कृष्ण सांगता मुगेलें माधुर्य ते आनंद लहरी आनी ते सौंदर्य अद्भुत आनी नित्य आनी पूर्ण आसा ताका कसलें अंत ना म्हळ्यार देयर इज नो लिमिट फॉर दॅट प्रेम भाजन राधिका मात्र ताजे आस्वादन तिका मात्र ताजे आस्वादन करूंक जाता मुगेले माधुर्य आनी तिगेले प्रेम दोनी ताजे मत्सर करया म्हणली मत्सर करता जाल्यार दोगूय कसं दोगूय फेल जायनाची हारवनाची मुगेले माधुर्य म्हाका जें आकर्शण करतना म्हाका तें अनुभव करूंक जायना स्ವಂತ सौंदर्य एक दर्पण एक कन्नडीन पळोवन आस्वादन करूंक प्रयास केल्ले हांवें मागीर राधिकाले अवस्था पावच्याक अत्यंत अत्यंत आश केल्या तिणीचे म्हळ्यार राधा राणीले तिणीचे रहस्य म्हळ्यार कृष्णाला अवताराचे चैतन्य प्रभुले अवताराचे रहस्य तिणीचे राधा राणीले ते आनंद अनुभव ते करूंक आशिल्ले अति आशा कृष्णा वयले आशिल्ले गोपीजनांगेले ते दिव्य भाव आवेश ते अमल आनी परिशुद्ध आशिल्ले कृष्णा खातीर तांणी कसं करताची समुदाय मर्यादी धार्मिक प्रमाण आनी बंधुजनांकय पुराय तांणी त्याग केले स्ವಂತ सुख दुःखाक दिक्कासून उड्डोवन मनसा वाचा कर्मणा कृष्णाला सेवंत तांणी समर्पित केल्लें समर्पित केल्लीं कृष्णानेच सांगिल्लें आसा अशी अंगलांग आशिल्लें मुगेलें रीण आसना तें रीण ब्रह्माले जीवित काल पुराय आसल्यार म्हाका ती सुद्दां जायना नेवर पे बॅक माय डेट ऑफ लव टू ब्रजवासी सांगिल्लें आसा कृष्ण तशी गोपीने श्रृंगार करचेची श्रृंगार करचेची कृष्णाला संतुष्टी करतले गोपी जन कृष्णाले सकचारिणी जामताची अध्यापक गुरु शिष्य दासी सखी बायलो आनी मागीर विश्वस्त सखी जावन तांणी पुराय तांणी येताची कृष्णाले मन आनी कृष्णाले अभिलाषाचे पूर्ण विवरण तांकां आसा कृष्णाले संतुष्टी मात्र तांगेले संतुष्टी खातीर तांणी कृष्णाला संतुष्टीक ताजे वाट कसर म्हणून तांकां समर्पीत आसा गोपींतू सर्वश्रेष्ठ गोपी कोण राधिका राणी राधा राणी गेले गुण तिगे सौंदर्य रूप आनी ते प्रेमांतू आशिल्लें तें श्रेष्ठ जान आशिल्लें राधा राणी कामरेखित प्रेम हे कृष्णा लागी हे गोपी जनांक आशिल्लें भाव गोपींक राधा राणीन कसं केलें म्हळ्यार अनुभव तांगेलो अनुभव राधा राणीन अनुभव करचे ते आनंद वयरी कृष्ण अशी चिंतन करता कसं म्हळ्यार सकळ रसांतो आनंद भरीत भाव म्हळ्यार सकळ रसांतो आनंद भरीत म्हळ्यार सकळ रस कृष्णांतू असम हे अखिलांड पुराय मुगेले आनंद प्राप्त करता जाल्यार म्हाका कोण आनंद दिता राधा राणी मात्र म्हाका आनंद दिता तशी दोनीचे 10 कोटी कामदेवांक परास्त करचे मुगेले सौंदर्य कळवा जाल्यार राधा राणीक पळयल्यार हांव आनंद भरीत जाता
त्रैलोकांग कृष्ण मिगले भासुरी कळवा जलारी राधारणीले मधुरवाणी असणं मका विमोहित करता मिगले शरीर सुगंध समस्त सृष्टि का आकर्षण करता जलारी राधिकाले ते अंग सुगंध असणं मका अधीन करता मिगले स्पर्शाक धा गोडी चंद्र स्पर्शाचे शीतळी मास जलरी राधारणीले एक स्पर्श अरीची हाव शीतल जाम मिगलागी अधिक आनंद राधाराणी अनुभव करते कळवा तशी राधाराणी मक्का अधीनता जलरी राधाराणी मक्का पळयलारी राधाराणी मक्का पळयलारी मेळचेशिले आनंद हाव तितल्या आनंद मक्का मेळना तितके मेळचे आनंद मक्का मेळना मेघेलांतो आशिल्ले कसंगीय रगस्य रस राधिकाक स्वाधीन करता तिगेले ते आनंदातिरेक ते प्रेम भाव म्हाका ते शिगाराम कळटारी कर्ना जलारी मिगेले तीन अभिलाष ते सफल जापचिना तिगेले ते मनोभाव आणि तिगेले ते अंगलावण्य स्वीकार करून हाव हे भूलोकांतो आगमन करतलो तशी आशिल्ले तीन आंतरिक कारण निमित्ती कसं एक राधिकाले प्रेम महिमा मनान करचे दोन्हीचे स्ವಂತ माधुर्य अनुभव करून तिन्हीचे राधाराणीले आनंद अनुभव करून विष्णु चैतन्य महाप्रभु जावनो हे भूलोकांतो अवतार जानत हे वेळारी कलियुग आरंभ जाले हेचे वेळारी अद्वैत आचार्याले तीव्र आराधना आणि आकर्षक प्रार्थना आशिल्ले तशी चैतन्य महाप्रभु परिवार समेत प्रेमानंद अनुभव करूंक आणि युगधर्म जावन आशिल्ले हे हरिनाम संकीर्तन प्रचार करून आगमन केलं नाम आणि प्रेम ते दोन्हीचे एक माळ करून हार करून चैतन्य महाप्रभु हे लोकांक हारार्पण केले म्हणून संगीत सांगा तसे हांगा अनटचेबल्स जन आशिल्ले म्हळ्यार अस्पर्श जनांताय तांगे लेडांताय हे हरिनाम कीर्तन प्रचार केले चैतन्य महाप्रभु पण ते शोषित वंचित पीडित तशी गरीब धनीक कोण ताका सनेचे असले व्यत्यास ना सगळ्याले हे भितर आमगेल्या आण सांगला मोदीन सांगला शोषित वंचित पीडित म्हणून सांगला म्हणे केसे सक्टर जनांकय चैतन्य महाप्रभून हे हरे कृष्ण महामंत्र वंटून दिले एक भक्ताले वरी भक्ती अभ्यास केले आणि ताचे प्रचार केले हांगा वेळ दिले दिसता हांगा हांव समाप्त करते कसले चूक केल्यार क्षमा करतावा तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद क्षमेरी आयकून दिसला तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद हरे कृष्ण गौरी पूर्णिमा की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्रीला प्रभुवाद की जय गौर प्रेमानंद